whom you delegate for this? No, everybody. I mean, our team was really good. They helped me with, since I'm a newcomer, so they've helped me with everything. We walked around, we got a sense of what the people need, what requirement is, what development work is required and everything. And we hope to accomplish everything that within our first year. And how your father was supported in this election? He treated everyone equally also. He didn't give me extra support because he's my father. He's helped everybody. He's been campaigning for everybody in every single ward and everything. And you could tell also, we won a majority of the seats. 25 out of 30 seats we won. So, which are the major development in your ward? So in my ward, the main thing is the sewage line. That's the most thing that people are talking about. And the drains. Okay. That is the most important work, and then everything else is small work that needs to be done. So now your entire Babu's panel. Yeah, whole panel is there. Almost a whole panel. Yeah. Thank you and congratulations for Thank you so one much. Thank you. Sir, how you see this कसे बघता तुम्ही तुमची victory आणि कोणा delegate दिला तुम्ही? 25 सीटा is the biggest victory आमच्या पॅनलला आणि हो विश्वास आमचे धाकटे आमचे भविष्याचे लिडराचे आणि ओव्हरऑल जे सगळ्यांनी काम केला त्या कामाचे आमकां रिजल्ट मेळिल्लो आसा तरी आमची 5 सीटां गेली आमी 30 आउट ऑफ 30 म्हणटा तशें जायना हे पॉलिटिक्सान शेवट थोडे लोक आमच्या पार्टीच्या लोकांनी थोडे कडेन ओपोजीट भोवले आणि तरी आसतना बरो रिजल्ट जालो. इवन तुमचे खूप जणांचे एलिगेशन सुद्धा आशिल्ले की पयशे वाटले गेले आणि मागीर मेजर लोकांनी एलिगेशन केले की करप्शन हितून जालें कोणी 25 सीट येयला सो तेजेर कशें उलयता पळय पयशे वाडले खंयच कोणाची कंप्लेन ना कोणाचे खंय कोणाक धरूंक ना एक सिंगल खंय म्हाका दिसता इलेक्शन कमिशना फुडें कंप्लेन आसा अशी दिसता की पयशे वाडले म्हणून बेटर एलिगेशन. पण खंय वो सुद्धा आशिल्लो की सुरेंद्र फुटार म्हणटालो की कितें मातसो पॉवर मनी पॉवर यूज केल्ले म्हणून. पळय सुरेंद्र फुटार कितें उलयता तें कितें तें दाखोवंक जाय न्ही प्रूफ कितें तरी बाबा आपूण हें करता आपूण हें बाबा कोण कितें उलयता. बरं मेजर 3 वार्डात कोण उरला तुमची? कामाय सोबत ना कामाय खूप कामां आसा कामां एक काम केलं काम दुसरें काम करता काम येना संपणारे हें आमी सिन्स आता तुमच्या पॅनल येयला 25 सीट्स येयला म्हणटात सो मेयर कॅन्डिडेट कोण आसतलो? मेयर कॅन्डिडेट हो आमचो बाबूश मंसरात आनी पार्टी हायकमांड ठरयतले कोण आसतले आनी कोणूय आसूं आमची सगळ्यांची ड्युटी आसतली त्या बरोबर रावन काम करपाचें. परत तुका चान्स आसा मेयर जावपा खातीर? तो परत जालें न्ही. 25 जागा तुमच्या जाल्यात 4 वही बंडीकर आणि 1 अपक्ष आहे. कशा प्रकारे बघता या विषयाकडे? रिजल्ट आमी तरी 30 आउट ऑफ 30 म्हणल्यार तरी एक 25 सुद्दां एक व्हडलो सायजेबल हें आसा फिगर आसा आनी लोक रावले आमच्या बरोबर तरी आमच्या तें भितरल्यान मुवमेंट जालो तरी लोक रावले. मार्जीन हांवें चिंतलेली की 500 लीड मेळटली आनी 400 लीड मेळ्ळी. सगळ्यात जास्त लीड तुम्हालाच मिळाली. हय तिसरी वॉर्डान म्हाजीच हायस्ट लीड आसा पूण हांवें चिंतलेली अशी म्हाका 500 लीड मेळूंक जाय पूण चिंतता अशें थोडें जायना न्ही ते तुका म्हणटा चिंतता अशें जायना तरी आसतना लोकांनी एक विश्वास जातलो जे आमी काम केलां आनी आमी काम कितें करपाचें आसा आमची पद्दत कामाची आमी लोकां बरोबर रावन काम केल्लें आसा आनी हेच्या फुडें लोकां मदीं रावनूच आमी काम करतले. बंडखोरांना काय संदेश द्याल? तुमच्या विरोधात एवढं हे केलं तरी पण तुम्ही 25 जागा जिंकला. बंडखोरांनी आम्हाला दुश्मन थोड्या वॉर्डमध्ये दिसले थोड्या वॉर्डमध्ये दिसले नाही. समोर दुश्मन समोरासमोर असतात त्यांना कळतात की बाबा आपलं दुश्मन कितें प्लॅनिंग करूंक मेळटा पूण जेन्ना दुश्मन आमकां भितर आमच्या भितरूच आसलेलो आमी आनी काय करूंक शकना न्ही.
कशी पळता तुम्ही विक्री तुमची? इलेक्शना पयलीं तुमचेर अशे आरोप केल्ले गेले की तुम्ही कामां करिना अशें, तरी तुमकां लोकांनी निवडून हाडले. सो तुमी तांकां कसो रिप्लाय दिवपाक सोदता? जी कामां केल्या पळय ती म्हाज्या ओपोनंटान सांगले की लोकांक ही कामां हांवें केल्या, त्या खातीर तेणें म्हाजो प्रचारूय केलो अशें म्हाका दिसता की जें हांव करिना. म्हणजे रोड केल्या, हें केलें, सगळें सांगलें. ट्री कटींग करता पळय, लोकांच्या झाडार ट्री कटींग आसा कर म्हणटा, जाल्यार म्हाका करूंकूच जाय. अननेसेसरी झाडां कोण कट करना, लोकांक डॅमेज जाता जाल्यार कट करता. म्हणजे एके वटेन म्हाका दिसता तेणें म्हाजो कितें तें प्रचारूय केला कसो दिसता की हांव कांय करना. रोड केलो, रिटर्निंग वॉल केले हांवें, जे केले म्हणून सांगले लोकांक, लोकांकूय कळ्ळें की हांवें केलें म्हणून. एके तरेन तुमकां फायदो जालो असो हय, म्हाका फायदोच जालो तेजो अशें दिसता. आतां तरी म्हाका तेजो म्हाका फायदो जालो. आतां फुडें तुमचें कितें फुडल्या 5 वर्सांक कितें फुडल्या 5 वर्सांक म्हाजी जी कामां पेंडींग आसा, म्हणजे डेव्हलपमेंट वर्क पेंडींग आसा ती हांव करतलें. आनी जसो आजून पर्यंत लोकांक हेल्प केला तसोच हांव हेल्प करतलें. आमच्या एमएलएन खूब सपोर्ट केल्लो आसा आमकां. ताणें आमकां टिकेटूच दिल्ली आसा, की सेकंड चान्स दिल्लो आसा, तेजेर आमी इलेक्ट जावन दिल्ली आसा. सो हांव थँक्स आमच्या एमएलए बाबूस मुजराक म्हणटा. कितले अशे डेव्हलपमेंटल वर्क्स उरल्या जे पेंडींग उरल्या जे आतां तुमी कंप्लीट करून थोडे काडटा? पेपर्साची फायल आसा, रिटर्निंग वॉलाची फायल आसा, तर ते हांव सगळें कंप्लीट करता. हय, आनी सद्या वॉर्डान ते स्लबाचे अंडर टॉयलेट्स
ओके, कॉंग्रॅच्युलेशन अँड ऑल द बेस्ट. तुम्ही जिंकून आले आसा, सो तुमची विक्ट्री कशी कितें सेलिब्रेट करतात तुम्ही? तुमची विक्ट्री कशी सेलिब्रेट करतात? बरी सगळ्या भुरग्या बायलां वांगडा सगळ्या वांगडा. हय, आतां तुम्ही जिंकून आला, सो तुमचे अशी कितें कामां आसा जी तुम्ही आतां करपाक ट्राय करता? फुडल्या 5 वर्सांनी तुमी कितें कामां करतले कशें लोकां खातीर? सगळे स्वच्छ दवरप, हे क्लीन करप सगळे फॅसिलिटी दितले, बायलांक हे काडटले. म्हटल्यार म्हाजे हांव एक हावज वायफ, म्हाजे सारकी बायलां आहा तांकां भायर काडटले. कॉंग्रॅच्युलेशन अँड ऑल द बेस्ट. मॅडम, तुम्ही इलेक्शन तुमच्या वार्डांतल्यान कशें पळयता तुम्ही इलेक्ट जावन येयले तुमच्या वार्डांतल्यान कशें पळयता? आमचे हार्डवर्क 5 वर्सां फाटल्यान केली पळय, म्हाका दिसता तेज्या मध्ये फळ मेळ्ळा. म्हाका एक एडिशनल न्यू वोटींग दिल्लें, पण तितूनय लोक सराचे तालिगांवचे वोटर अशी कितें कामां आसा जी तुमी आतां फुडल्या 5 वर्सां करतले लोकां खातीर? पळय. म्हाजे आल्तीन एरियेन ऑलमोस्ट म्हाजे सगळे जाल्ले आसा, तशें कांय ना. इंटरनली म्हाका मातशे रोड्स करूंक जाय, इलेक्ट्रिसिटी फालो आनी ट्रिमींग ऑफ ट्री कशें, आनी सकयल्या वॉर्डान तालिका थंय मातशी कामां आसा, सो ती म्हाका मातशी कॉंग्रॅच्युलेशन अँड ऑल द बेस्ट. तुम्ही तुमच्या वार्डांतल्यान इलेक्ट जावन येयले आनी सो कशे तरेन पळयता विक्ट्री तुमची तुमी? ही विक्ट्री सगळी बिकॉज लोकांची विक्ट्री आसा. सगळ्यान पयलीं हांव चडांत चड देव बरें करूंक सोदता आमचे पॅनलिस्ट चीफ सर बाबूश मोन्सेरात सर, तेणी म्हाका म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी म्हाका तेणें आपल्या पॅनलान बीजेपीच्या पॅनलान तेणी म्हाका जागो दिलो वॉर्ड नंबर 99. त्या हेजेरूच हांव तेज्याच आशिर्वादान आनी सगळ्या आमच्या पार्टीचे कार्यकर्त्यांच्या आशिर्वादान अशें पळोवंक गेल्यार ह्या वॉर्डाची हिस्ट्री आसा. सदांच कोण तरी 4 वर्सांनी एकदां 4 वर्सांनी कोण जिंकलोलो आनी 4 वर्सांनी पडलोलो. तसो लास्ट टायमूय तो एक कॅन्डिडेट जालो, तो 4 वोटांनी जिंकलोलो. आनी ह्या फावटी कितें जाल्लें की तो लास्ट टायम ते दोगूय कॉन्टेस्ट जाल्ले, म्हणजे 4 वोटांनी जिंकलोलो आनी 4 वोटांनी पडलोलो. ते दोगूय एकठांय जावन तेच्यांनी म्हाज्या अगेन्स्ट काम करता. पूण लोकांचो हे आसलो, म्हाका विश्वास आसलो, पूर्ण सपोर्ट आसलो, त्या कारणान हांव स्विकार जालो. तरी 113 वोटांची लीड घेवन येयलेलो, पूण हांवें एक्सपेक्ट केलेली की आनी मातशी एक अरावंड 200+ लीड येतली म्हणून. खंय कितें हांव कमी पडलो तें म्हाका अजून हे करूंक ना, पूण तेजेर हांव वर्कआवट करून ते करतलो. आफ्टर ऑल तुमी आतां इलेक्ट जावन येयले आसा, सो लोकांची कामां कशे तरेन पळयता? कामां करपाची कशे तरेन पळयता? आमच्या वॉर्डान जो वॉर्ड नंबर 19 आनी 19A म्हणून म्हाका एक ऍड जालोलो तुजो तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो पार्ट नंबर 1 and 2 आनी 19 वॉर्ड जो आसा सदांच लो लायिंग एरिया जाल्ल्या कारणान फ्लडींग हो मेन इश्यू आसा. तो जाता तितलो हांव आमच्या आमदाराच्या म्हणजे ऑनरेबल MLA सर बाबूश मोन्सेरातच्या हितून सपोर्टान जाता तितलो फ्लडींग ह्या बंद करपाची ट्राय करता. मॅक्सिमम एफर्ट्स दिता सराच्या आमच्या गव्हर्मेंटाचो आदार घेवन ह्या वर्सा तरी तो फ्लडींग जाता तितलो कमी करपाचो, बंदूच करपाचो हांव ट्राय करता. इलेक्ट जाल्या बद्दल कॉंग्रॅच्युलेशन अँड ऑल द बेस्ट. थँक्यू व्हेरी मच. Aditi being the youngest candidate from Babush panel आणि फर्स्ट टाइम तू असल्या कारणान तू इलेक्ट जावन येयला आसा, सो कशे तरेन पळयता तूं लोकांची कामां कशे तरेन पळयता आनी तुजी विक्ट्री कशे तरेन जाता? पयलीं म्हणटा तें हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. गॉड फॉर ब्लेसिंग शावरिंग इज ब्लेसिंग्स ऑन अस, आनी बाबूश मोन्सेरात सर बिकॉज ऑफ हीज
जावन येयल्ले आसा कशे तरेन पळयता तुमची विक्ट्री आनी हे तुमी इलेक्ट जावन येयला ते लोकांनी कितें म्हणपाचें? विक्ट्री आसा ही हांव डेडिकेट करता सगळ्या आमच्या वॉर्डाचे सगळ्या वोटरांचे तुमकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद आनी तुमचो आभारी आसा म्हाका वॉर्ड 16 गेल्या हेका तुमी म्हाका प्रतिसाद दिल्लो तसोच हांव आज म्हाका वॉर्ड 13 म्हाका कौल दिल्लो आसा तसोच हांव वॉर्ड 16 हांवें कामां केल्लीं आसा तसोच हांव वॉर्ड 13 सगळ्यांक घेवन कामां करतलो आनी हांव म्हाज्या आमदाराचे श्री बाबूश मनसरा तेंचे हांव आभारी आसा की तेंच्यांनी म्हाका एक संदी दिल्ली तशेंच आमचे भारतीय जनता पक्षाचे संघटक मंत्री आमचे अध्यक्ष श्री सदानंद खानावळे आनी आमचे CM ऑनरेबल श्री डॉक्टर प्रमोद हांव तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद त्यामुळे तुमची अशी कामां जी आतां पेंडींग आसा जावं तुमी कामां कितें करपाचें ठरयलां फुडल्या 5 वर्सां खातीर कितें करतले तुमी लोकां खातीर तुमच्या वॉर्डाच्या लोकां खातीर लोकांचे कितें समस्या आसा तांकां घेवन फुडें सरतलो आनी जी कितें कामां आसा ती कितें सांगता वो ड्रेन्स क्लिनिनेस ती हांव सगळें करतलो हे सायड आनी यंग युथा मदीं यूथ कॅन्डिडेट जो आसा सो लास्ट टायम तूं इलेक्ट जावन येयल्लो आसा हे फावटी इलेक्ट जावन येयला मेयर पोजिशना खातीर ट्राय करतलो तूं ऑल द बेस्ट कॉंग्रेच्युलेशन्स तसोच बाबूश मनसरात कम BJP पॅनलांतल्यान तुमी इलेक्ट जावन येयल्ले आसा सो कशे तरेन पळयता विक्ट्री विक्ट्री म्हणजे आमी डेव्हलपमेंटाचेर विक्ट्री जाल्ली आसा आमची चडशे डेव्हलपमेंट वर्क बाबूश आनी BJP कंबायन जाल्ल्यान डेव्हलपमेंट वर्क चड जाल्लें आसा वॉर्डांनी दॅट्स वाय दीस रिजल्ट इज वी हॅव गॉट अराउंड 25 सीट्स आउट ऑफ 50 सो कितें लोकांचे कामां आसा डेव्हलपमेंटल वर्क्स आनी कितें आसा ती कशे तरेन 2005 to 11 हांवूय पयलीं कावन्सिलर आशिल्लो त्या टायमारूय हांवें भरपूर कामां केल्लीं आशिल्लीं म्हाजी फर्स्ट म्हजो टच इन लायन आशिल्लो लास्ट टायम सुद्दां हे जाल्ल्या कारणान आमचें हे काम डेव्हलपमेंटा खातीर आमचें बरें आशिल्लें कॉंग्रेच्युलेशन्स आसा मॅडम तुम्ही तुमच्या वॉर्डांतल्यान इलेक्ट जावन येयल्ले सो कशे तरेन पळयता विक्ट्री तुमची वॉर्ड नंबर 5 लेडीज रिजर्व आशिल्लो आनी एक्चुली तो वॉर्ड आशिल्लो खूब सपोर्ट केल्लो तुमच्या वॉर्डान लास्ट तुम्ही कामां केल्ली आसा आतां तुमी दुसऱ्या वॉर्डाक गेल्ली आसा सो ह्या वॉर्डांतली कामां कशे तरेन करपाक पळयता तुमी काँग्रेस
लोकांची कशा तरेन कामां करपाची पळयता तूं? आता आम्ही खूप प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय केला लोककडे मेजर प्रॉब्लेम वी हॅव आयडेंटिफाय. Do you think your father's support will be a great help to you? Experience person, I will take advice definitely. Congratulations. No message to opposition. My message to opposition is very simple, that we all work together. जे सगळे ओव्हरऑल जे पॉलिटिक्स will you ask for some action against them? No, see, my most important thing, the 5 seats that we lost, I take full responsibility on myself, because I feel I have not given enough time for the 5 seats. If you go to see, I have not even campaigned in those areas, in at least 3 of those seats. So I owe myself the responsibility, at least as far as those 5 candidates are concerned. I think I should have started earlier only, because my panel was announced some time back. So then, so I took it slightly lightly. So anyhow, that is the thing what I did. BJPचे कार्यकर्ता who have worked against you. What is your I don't know basically who has worked against me, against my panel. It's okay for me. No, it makes no difference. See, this panel is a Bharatiya Janata Party panel. The full basically credit goes to the party. I was just basically given the task basically to run the campaign. That's it. I don't interfere in internal party. We are basically given a job, and we are here to accomplish the job what we are here. So this was looked after as the semi-finals. So that is आम्ही election. No. Election म्हणतात. Is the picture clear? No. Nothing is clear, Baba. Though we should not take anything granted. I told you, no. BJP party is a party like it is a factory. Today the thing gets over, elections are over, results out. In the evening, they'll call for a meeting. They'll start the thing preparing for the next election. So it is, that's the way how actually the party should be run. I'm thankful to the party, and I am grateful that I am in that party. No, now what has happened? It is see, this is the first election. Basically, I am going on a BJP party. Earlier, it was always my panel. So now it is basically a BJP panel. But still, what we maintain the actually victory in all wherever I went. I've got very good relations with I'm thankful to them. So that is the reason they had given me basically a free hand basically to run the campaign. But still, I am sorry that 5 of our seats lost, and I take full responsibility myself, because it was I left myself loose. So that is the reason. Definitely, no. See, party played a major role. That's what I'm trying to say. I was just running the campaign. Ultimately, it was everything. So it clearly shows, as I had said, I'm not convinced that 100% of the BJP basically Karyakarta with me. There are 50%. So there's 50% of this Karyakarta made me basically to win these seats. I am thankful to the BJP Karyakarta. I will work in their interest, and I am sure as time goes by the time my general election comes, the full 100% of BJP Karyakarta will be with me. See, I am a very easy fellow.
I don't have ego whatsoever. I welcome each one. Everyone should come together basically to work in the interest of the party. They are also party men. I am also party man. So let us work in see, all are not winners. Some have to stand and clap as they go by. You cannot, a BJP party cannot dominate three candidates. It is just one as far as assembly elections. So I basically push forward and appeal to everyone to come together. Let us forget the differences. Don't have any differences with me. I okay, thank you very much. सेकंड टाइम तुम्ही निवडून आलेला असा सो कशा तरेन पळयता विक्टरी तुमची वॉर्ड नंबर 28 इवन पाटो आमचे कोणचे पाटो आसा सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो तशें हांवें फाटल्या 5 वर्सांक कामां केली इवन रिबांदेर पाटो एरियान दॅट ती एरिया आसा थंय हांव मातशी न्यू वोटर्स आशिल्ले सो पयलीं स्टार्टींग मातशें त्रास जालें पूण मागीर हळू हळू तांकां कळून चुकलें की हांव फाटले 5 वर्सां तेन्ना बरें काम केल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी सगळ्यांनी प्रोत्साहीत केलें म्हणून जालें आमचे पणजे MLA तशेंच आमचे पार्टी लिडर तुम्ही आता कितें कामां पळयता फुडल्या 5 वर्सां खातीर कितें कामां करपाची पळयता 5 वर्सांची आमी आतां आमच्या वोटर्सांक गोडाचे तांकां प्रॉमीस केल्लें तें आमी करून डेवलपमेंट आसतलें रोड्स आसतले खुबशे अशे इश्यू आसा ते आमी ह्या फुडल्या 5 वर्सांक रिबंदर पाट तुका जॉयन जाल्ल्या कारणान रिबंदर पाटान अशी कितें कामां उरल्या जी तुमी आतां करून चडशे रोड उरल्या डेवलपमेंट उरला तें डेवलपमेंट खूब क्लिनलीनेस तें आमी आतां करून सिन्स BJP कम बाबूश मोनसेरात पॅनल इलेक्ट जावन येयल्ले आसा लास्ट टायम तुमी पयलीं मेयरूय आसले गेल्या पॅनलाचे सो ह्या फावटी तुमी मेयर पोजिशनाक ट्राय करतले ते आमच्या पार्टी डिसायड जर पार्टी डिसायड करता जाल्यार कॉंग्रॅच्युलेशन तुम्ही इलेक्शनाक रावन वॉर्ड नंबर 12 इलेक्ट जावन येयल्ले आसा सो कशे तरेन पळयता विक्टरी तुमची तुमी कशे तरेन पळयता तुमची इलेक्ट जावन तुम्ही वॉर्ड नंबर 12 कॅन्डिडेट म्हणून इलेक्शनाक रावन इलेक्ट जावन येयल्ले आसा सो विक्टरी कशे तरेन पळयता तुमची ओके सो आता तुम्ही कितें कामां अशी आसा वॉर्डान तुम्ही करतले आतां इलेक्ट जावन सांगलेलें आसा सो ती करतलें हांव लोकांनी म्हाका सांगलेलें आसा आनी लोकांनी सपोर्ट करून दिल्लें आसा तेजी कामां करतलें कसली कसली कामां जी आसा तुमकां लोकांनी सांगलेली जी तुमी आतां करतल्यात कोणें ड्रेनेजीचें सांगलां मागीर कोणें मातशें सेवेज प्रॉब्लेम आसा ते सांगलेलें आसा तशें सांगलेलें आसा चडशें आनी आमची आमचो लास्ट टायम कॅन्डिडेट दुसरो आसलो तांकां आमी सगळ्यांक जे हांव कार्यकर्ते आसलो तांकां टॉयलेटी अशी दिल्ली आसा सो कोणाक दिल्लेली आसा त्यो कॉंग्रॅच्युलेशन तुमच्या वॉर्डांतल्यान इलेक्ट जावन येयल्ले आसा सो कशे तरेन पळयता तुमी तुमची विक्टरी
very successful and encouraging for me because Myanmar people also supported me. सो कितें अशी कामां आसा मिरामारांची तुमी आतां कंप्लीट करतले आफ्टर तुमी आतां इलेक्ट जावन येयल्ले आसा फुडलीं 5 वर्सां आसा तुमचे कडेन कामां करपाक मिरामार आमी कामां अजून हे करूंक ना स्टडी करूंक ना बट सिन्स दे हॅव गिवन मी अ चान्स आतां म्हाका चान्स दिलेलो आय वील गो अँड डू इट बिकॉज आमचे बरो बाबूश आहा आनी गव्हर्मेंट आहा सो आय डोंट फायंड एनी डिफिकल्टीज इन एक्झिक्युटींग द वर्क. So, as a youth and young candidate, तूं इलेक्ट जालेलो बाबूश जाल्यार बीजेपी पॅनलांतल्यान कशे तरेन पळयता विक्ट्री तुजी? Actually, I was thinking that I am very young between this candidate and I have won also. So now I am thinking in a positive way with the new generation. I should work very hard, ground to the bottom. I should go ground to the bottom and help everyone that in my area people should be satisfied in every work.
like for example, like basic needs, cleaning, drainage, whatever schemes are there, like for the widows and all. I'm trying to carry out all these schemes so people can grab and they can utilize their this money to their basic needs, daily needs. सो अशी कितें कामां पेंडींग आसली वॉर्डान आनी तूं आतां इलेक्ट जावन येयला सो तूं कशें तरेन पळयता ती करपा खातीर जेन्ना हांव ओवरऑल पळयतलो म्हज्या वाड्यान चडशीं कामां पेंडींग आशिल्लीं ताका ड्रेनेज क्लीन ना ते प्रमाणे आनी ते बिकॉज ऑफ ड्रेनेज क्लीन नाशिल्ले उपरांत हेल्थ इश्यू जावंक लागलो सो आय वॉज हर्टिंग वीथ दॅट situation why people are suffering. They are living in a smart city and still we only talk like we live in a smart city but we actually do not access or possess all the needs or all the opportunity we have in the smart cities. So with that positive point I came forward and I decided that no matter what happens I will go ahead. Whoever comes against, I'm not going to see the negativity, but I'm going to move my goal with positivity. Congratulations. Thank you so much. Thank you. मॅडम ॲज अ कॅन्डिडेट तुम्ही तुमच्या वॉर्डांतल्यान इलेक्ट जावन येयला सो कशें तरेन पळयता So what are the pending works in the ward remaining which you will try to do within this next hour? The pending works are like healthcare center, the hospital, the ground, crematorium. All these are taken on a priority and they're going to be completed in the span of these next few months. Okay, congratulations. Thank you. So तुम्ही तुमच्या वॉर्डांतल्यान तुम्ही तुमच्या वॉर्डांतल्यान कॅन्डिडेट अशें इलेक्ट जावन येयल्ले आसा सो कशें तरेन तुमची विक्ट्री पळयता I thank and praise God for giving me this opportunity and all the voters for voting for me. So what are the pending works remaining in your ward to be completed and you will try to complete it within this next span of 5 years? See, for the 5 years, whatever I can do for CCP, that I can do. The rest of the work is on Babushin, like the hospitals, the Skodo company, the market, the ground, and whatever other things which is remaining, that Babushin will fulfill that everything. But you should give him a longer break. When you short break, he cannot do it. But still, they have done it. Congratulations and all the best. Thank you. My voice is
being the V Ponchekar panel, and also you are elected for the next tenure also. So how do you see your victory? See, this is my seventh term being elected as a corporator of the corporate city of Panjim, and my wife is being elected as the fifth term as the corporate city of Panjim. This is my young candidate, Yuval Andrad, who has won in my Miramar ward, number 8. We have won around 5 seats so far. Other 5, 6, 7 candidates went by 1 vote, 10 votes, 50 votes. People of Panjim must have decided what is good for them. We as Ponchekars have tried to convince the people of Panjim that we wanted to do something new, like 50% house tax, waiving of trade license for small kirana shops, removing of pay parking for the voters of Panjim. All these things were given. But now the people of Panjim have voted the other panel. I wish the people of Panjim all the very best. So they are the voters, they know what is good for them. But your voters have voted you all. So my ward number 6 was altogether a new ward for me, because Mr. Babus Mansarat had turned my ward number 10 into OBC. And other ward of mine, he put 690 migrant voters in our ward, in the general ward. That's why I was told to contest in ward number 6 by my good friend from the opposition party, which I can't name now. And I'm thankful to all the voters of ward number 6 for having reposed their faith in me. And I will continue to do the work as I continue to do work in Miramar. And I want to send a message to the people of Miramar that I will also continue to do the same work what I've been doing in the past. They don't have to fear anything. Madam, you have got elected from your ward. How do you see your victory? I feel great because most of the voters were from the other area, Kampal and all, which was added to my ward. So my area of Miramar was a very small area. So I'm feeling good that I could win against because she was also a powerful candidate. So God has helped me. You were And the voters also supported me. You were the sitting candidate of Miramar. CCP, and also your opposition candidate was also the sitting candidate of CCP. Yes. So how do you see that? So winning the seat against the sitting candidate. Great. I thank God for having given granted His blessings on me, showered His blessings on me. And I thank the people also who supported me. And all those people who helped me in the campaign and made this day possible for me. Congratulations. Thank you. Well, being young candidate to V Ponchekar panel and election उभं first time आणि also a congressman. So तुझी victory कशा तऱ्हेन पळयता? This is the people's victory. When we have stalwarts like Surin Furtado backing us, it's an advantage. And the people have reposed their faith in us. Surin Furtado, then our BJP also helped us. Then my party, Congress, GPC President Girish personally came and campaigned for me. Other Congress leaders like Dagma Chodronkar, Vijay PK, all of them also came and supported me. So what are the pending work remaining in your ward where you stood for the election and you try to finish them in your tenure? Then we will all sit down together and formulate, and then we will come to you. And you have not removed the survey of the works pending in your ward? we have
lots of works. We will do it part by part. You were supposed to bank on this goals and prepare yourself for the forthcoming assembly election. No, I never said that I was prepared for the forthcoming assembly election. Are you going to contest? That only God knows. There are many good people than me who can contest. So since your candidates of your panel are in opposition, how would you, what would be your role in the CCP? See, we will act like good opposition. We will oppose only what is wrong, and we will support the development, whatever the ruling is going to place before us. Rest assured. Thank you.